आमचे डेलिगेशन आम्ही मिटिंगाक हांगा येवपाक भायर सरिल्ली आनी मिटिंग अटेंड करपाच्या टायमार आमी पळयली की 3 गाडयो बंद पडल्या लोकांच्यो 3 गाडयो मोटरां बंद पडिल्ली सो आमी डेलिगेशन वचून ते मोटो लोकोन आतां आमी हांगा पावल्ले आसा आनी हांगा साकून आमी पेट्रोल स्टेशनार वचपा आसा कित्याक तांचे कडेन खंय पेट्रोल घालपाक पयशे ना तांच्या गाड्यांनी पेट्रोल नाशिल्ले तांच्या गाड्यांनी डिझल नाशिल्ले पूण आमी महिला काँग्रेसीन लोकोन तांकां हेल्प करून ते मोटरां हांगा साकून हाडिल्ली आसा आयज बीजेपी सरकाराक लज आनी लज म्हणल्यार कित्याक तो बारीक लोकांच्या पोटार आयिल्लो आसा आयज कोवीड पेंडेमीक टायम जाली फाटले 1 वर्स लोकांच्या पोटार हो सरकार कसो येता तो तुमकां सांगता पेंडेमिकांत लोकांची कामां गेली लोकांचे जॉब गेले लोकांक घरदार सोडपाक पडले भाड्यान रावताले ते गांव भाड्या बीन रुमां बीन सोडून तांकां फोर्सफुली वचपाक पडले लेबराक त्रास जालो आनी सामान्य मनशाक चड त्रास जालो आनी तितूंत पळोवपाक गेल्यार आयज जो बीजेपीचो सरकार आसा जेणे प्रोपोगंडा केल्लो सरकार आपलो घडोवपाक जाय म्हूण तेन्नाचो जो सीएम आशिल्लो पर्रीकरान असलो प्रोपोगंडा केल्लो मोदीन असलो प्रोपोगंडा केल्लो स्मृती इराणीन कसलो प्रोपोगंडा केल्लो आनी तो रामदेव बाबा ताणें प्रोपोगंडा केल्लो आनी कितें म्हणिल्लें कि बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार हे तेणी सांगिल्लें आनी मागीर पर्रीकरान कितें केलें जायराती काडल्यो आनी जायरातीचे सांगले लोकांनू गोंयकारांनू आमकां वोट दियात आमकां तुमी सत्तेर हाडात आमी पेट्रोल 60 रुपीजाचे वयर करपाना अरे जेन्ना आमचो मनमोहन सिंग आशिल्लो आमचे 2004 to 2014 तुम्ही पळयात पेट्रोल जेन्ना 65 रुपीज आशिल्ले तेन्ना तुम्ही बोबो घालताले इतले बोबो घालताले कितें म्हणून की काँग्रेस इज आउट टू फिनिश कॉमन मॅन म्हणून एंड गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी दॅट वी विल गेट अस इनटू गव्हर्नमेंट एंड विल शो यू ऑल म्हणून वी विल नेवर इनक्रीज द प्राइस टू 60 बट इट्स अ बिग शेम टू सी टुडे द पेट्रोल प्राइसेस इन गोवा have come to 85 rupees 85 rupees अरे कोणाक तुम्ही नाडपाक भायर सरल्यात मनीस जोडटलो कित्याक मोडटलो कितें $5 पर बॅरल आशिल्लो तेन्ना सवाय मेळटाले पेट्रोल काँग्रेसी टायमार आनी आयज बीजेपी टायमार आनी तो काल मोविन गुदिनो सांगता मोविन गुदिनो कितें सांगता तोंड घेवन सांगतात वयल्यान तुमी आतां म्हारग केला न्ही म्हणजे थोड्या दिसान सवाय करतले म्हळ्यार यू ऑल आर टेकिंग पीपल यू ऑल आर टेकिंग गोवन्स फॉर अ रायड तुम्ही लोकांची फकाणां करपाक सोदतात म्हणल्यार तुम्ही सांगपाक सोदता जेन्ना इलेक्शन येतले तेन्ना तुम्ही सकल हाडटले लोकांक फोटयतले म्हणून तो सांगता मोविन गुदिनो ना आमी 2% वाडयला कित्याक 2%चे पयशे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी खंय सोशल स्किम्सांक घालतले अरे बायलांक लाडी लक्ष्मी दिवपाक पेन्शनां दिवपाक तुमकां लोकांचेच पयशे चोरून तुम्ही लोकांक दिवपाक सोदता इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक रस्त्याक तुमकां लोकांचेच पयशे तुमकां लिबरेशनाचे 300 कोटी मेळ्ळ्या घाला मरे ते पयशे ते तुमकां कमिशन आनी पर्संटेजाक तुमकां जाय आमी वोगी रावपाना आयज 85 जाल्या तुमकां पळोवपाक गेल्यार आमी इंडियन्स आमी इंडियन्स वी सप्लाय क्रूड ऑयल टू नेपाल एंड श्रीलंका एंड टुडे इन श्रीलंका इज चीप टुडे इन नेपाल इट इज चीप एंड व्हाई इन इंडिया सो मच दिस इज व्हाट इज मोदी सरकार people also have to realize this because Parrikar had put on his diary he had come on his manifesto saying give us a chance and we will see that never in Goa the petrol will go above 60. Today is 85 and I'm telling people of Goa, another few days see how it's going to shoot up. These people are only out to suppress you all. These people are out. तुमच्या पोटार येवन तुमकां काबार करपाक सोदता